पेज्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 25वी चीट 14 ते 30 पर्यंत. आनी आयज जेजू तेगां चाकरांची वोपार घालता आनी 14ही वडीन कितें म्हणटा तो म्हणटा तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपूण हाडून आनी तांचे कडेन आपली गिरेस्तकाय दिवन आपूण एकदम पयशिल्ल्या देसान एक मनीस वेतो तसलो जाल्या परी सर्गींचे राज. आनी वो धोनी कितें करता तो एकल्या आपल्या चाकराक 5 टॅलंट दिता, दुसऱ्याक 2 टॅलंट दिता आनी तिसऱ्याक 1 टॅलंट दिता आनी तो पयशिल्ल्या गांवांत बेता. आनी भाव भयणीनो आमी सजमता एकल्याक 5, एकल्याक 2, एकल्याक 1 कित्याक दुसऱ्यांक सगल्यांक एकूच, सगल्यांक 5 वा सगल्यांक 2 वा सगल्यांक 1 कित्याक दिवंक ना. हे एकल्या मनशाक आपलो जो कॅपॅसिटी आसली वा जी केपेबिलिटी आसली हो म्हणटात ते भाशेन ताका कितें जातलें त्या प्रमाणे त्या साहेबान ते टॅलंट दिले. आनी कितें घडटा पयल्याक जो 5 टॅलंट दिता तो वता ताजें कितें बिजनस करता आनी 5 टॅलंटांतले आनीक 5 टॅलंट करता. दुसरो मनीस जे कडेन 2 टॅलंट दिले तो 2 टॅलंट ताजे बिजनस करता आनी आनीक 2 टॅलंट करता. आनी तिसरो मनीस ताजे कडेन एकूच टॅलंट दिलो तो कितें करता तो 1 टॅलंट घेता आनी एक बुराकान लिंपोवन दवरता आनी कांयच करिना त्या टॅलंटाचो. आळशी मनीस तो कसलेंच काम करिना, फकत दीस रात आपलेंच पळोवपाचें. आनी जेन्ना साहेब परतून येता तो पळयता की एकल्या 5 ज्या मनशाक 5 दिले तो 5 आनीक केल्या, ज्या दोग दिले ताणें दोग आनीक सुबेज केल्या, म्हणजे 5चे 10 केले, 2चे 4 केले. आनी तांकां म्हणटा तुमी खरेंच बरे मनीस आनी तुमी ल्हान वस्तूंनी एकदम विश्वासी आसले म्हणून हांव तुमकां आनीक जबाबदारी दिता. आनी जेन्ना हो तिसरो मनीस येता जो 1 टॅलंट घेवन बुराकान धरून कांयच करिना आळशी मनीस तो, ताका साहेब एकदम ताका म्हणटा तूं खरेंच आळशी मनीस, तुका हांव भायर घालतलो. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना हें शिवर्तमान हो ही वोपार जी जेजून सांगली ताजी सजमणी आमकां मेवतकूच आमी आळशी जावचे ना. आमी खरेंच ह्या संवसारान आमकां देवान धाडल्यात त्या कारणाक आमी वावुरतले. कितें काम जावना आसा आमचें. जिवांची 15वी चीट 5वी वडीन जेजू कितें म्हणटा आमी ह्या संवसारान फळां दिवपाक आमकां धाडल्या. आनी जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी बरो आसता खरेंच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, ते देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. खरेंच आमी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा. खरेंच आमी देवाचो मोग करता आनी ताचें उतर पाळून आनी आमी आमच्या भाव भयणीचो मोग करता. खरेंच आमी जें देवान आमकां दिलां तें आमी वावुरता. ही देवाची कितें म्हणटा ते भाशेन सर्गींचें राज वाडोवंक ह्या संवसारान दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक. तेन्नाच की आमी खरेंच जें आमकां दिलां देवान तें उतर, ताची शक्ती, ताची पदवी तें सगळें आमी वापरून आमी देवाचें सर्गींचें राज फुडें सरोंक वावुरता. आनी जेन्ना आमी आमचो संबंद जेजूशी घट धरिना, आमी ताजें उतर पाडिना, कसलो संबंद आसतलो आमचो संबंद आसतलो फकत ह्या संवसाराचेर. आमी आमचेंच पळयतले, आमकां कितें केन्ना जेवण मेवतलें, आमची न्हीद, आमचें मोटर, आमची गाडी, आमचें घर सगळें आमचेंच पळयतले आमी. आनी जेन्ना आमी आमचो संबंद आमचेरूच दवरता, आमच्या फॅमिलीचेर आमकां कितें बरें जाता आनी आमी सर्गींच्या राजांत वावुरना, तेन्ना आमी कितें जाता त्या 1 टॅलंट दिल्ल्या मनशा भाशेन आमी जाता. तो 1 टॅलंट दिल्लो ताणें बुराकान दवरलो आनी जेन्ना साहेब आलो तो म्हणूंक लागलो हांवें कांयच करूंक ना. आनी भाव भयणीनो आमी कांयच करिना जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी घट धरिना जाल्यार आमी कितें करतले, आमी अशेंच भाशेन आसतले.
पूण जेन्ना आमी खरेंच आमचो संबंद जेजूशी घट धरता, तेजें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता आनी आमी खरेंच सर्गीच्या राज फुडें सरपाक वावुरता, तेन्ना खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार जाता. कित्याक जेन्ना जेजूच्या उतरान आमी रिगून आसता, तें देवाचें उतर आमकां सदांच आळशीपण दिवचें ना, आमी सदांच आमचें चिंतचें ना, पूण आमी खरेंच वावुरतल्यांक दुसऱ्यांचें पळोवपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यान आमचे ह्या सर्गीचे राग वाडोवन जावपाक. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां एक एकल्याक वावुरपाक, आमचो संबंद पयलो घट धरून जेजूशेर. आमी दुसरी खबर म्हणजे आमी खूब वावुरता पूण आमचो संबंद जेजूशी ना, तेन्ना आमी कसलें काम करतले कसलोच फायदो ना, ते फळां बरीं आसची ना, कित्याक आमचो संबंद जेजूशी ना. पूण जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी बरो गोठ आहा, आमी उतरान ताच्या उतरान आमी रिगून रावता आनी तेन्ना आमी वावुरता, तेन्ना खरेंच आमी बरीं फळां हें सर्गीचें राज फुडें वचपाक आमी वावुरता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता, खरेंच आमी तयारी करता नातालांच्या परबेक, खरेंच आमी तयारी करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची. पूण गरज आमकां ह्या उतरान आमी रिगून रावन आमचो दिसपटो दीस आमी सर्गीचें राज वाडोवन वाडपाक हें आमचो वावर जावं न्ही, आनी खरेंच आमी देवाचे जेजूचे पाटलादार खरें जावपाक हें आमचो वावर आनी आमची थाराय जावं न्ही. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.